रावून वायटा विघ्नांक लोप दोता थोडे आपले दूख देवाक सांगता थोडे खुर्साची भोक्ती कोता आयकाच सांगता खबर ही कोरी एका बायन आमकां सांगलेली एका गांवांत रावताली एक गरीब वस्तुरी गोश करून बाबडीची येताली एक दीस तिच्या घरान दोन पांचच्या वेळार चोरांनी केली चोरी आसले नासले भांगर चोरांनी वेले म्हूण रडोन देवाक शिंताली ती तुजी कोता सोदांच मिसाक येता देवाक कसली तुवें अन्याय केली वाटसुऱ्याक सांगून दिता त्या वाटसुऱ्यान ते वस्तुरेक कितें सांगले ते कान दिवन आयका मोरजेच्या त्या गांवांत विटाळ दास म्हणटात त्या वाड्यात एक निलांद्रीचो कुडीस आसा कितलो लोक ताची भोक्ती करूंक पयशिल्ल्या गांवांतल्यान पळय धांवून येता भावातान तुवें मागल्यार विश्वास ताचेर दवरल्यार मागता तें फावो जाता आसा ताका पावळ करपेची कोत्ता जो देखून लोक ताची स्तुती कोत्ता त्या खुर्साची तूं वस्तूच्यो गरजो ताचे शिंदून तो मागता तें फावो कोत्ता जाल्यार पळयात कसली मिला गोट्टा दारा फुडल्यान चल्लेली भांगराची पोटली तिका तुय मेवता पळयात कितलो पावर या पवित्र खुर्सा कितलो सुभागी मोरजेचो दीस रोजार करून सुख दूख ताका सांगून वा कांटा घेवन ताचेर वेगवेगळ्या गांवचो लोक गरजो ताचे शिंदोता जाते हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव गरजोण्यांचा पडल्या पांयां शिताच्या वचून म्हणटा मांडा वयल्या पांयां तापाव कितली वचोल्या आनी मिलाग्री ताणें केल्या सांगून कोबार जावचें ना कितलींशींच कामां जाल्यान दुयेंसां बरी केल्या खाली आतांली कोणाक धाडिना सांजाव जाल्या उपरांत येता त्या आयताराक बरो भोवन वयता मोरजेकाराक म्हयनो तो पावसाचो पूण फेस्ताच्या मिसाक आयज पासून केन्नाच पावस पडोंक ना
मागणी घे आमची काना तुझे पदवेची मानी मेरना